नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। सर्गेस्त केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडेच्या कुडीचेर परळी राष्ट्रीय सन्मानान निमणे संस्कार। गोयचो मुख्यमंत्री बीजेपी फुडाऱ्या सयत देशभरातले फुडारी पावले निमणे दर्शनाक। सर्गेस्त गोपीनाथ मुंडेक 16व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा उपली आर्गां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा लोकांची अपेक्षा पुराय करपाचे सरकार करतलो यत्न। वादळी वाऱ्यान लायटीक फटको। उत्तर गोंयांत 8 ते 20 वरां लायट गायब। वीज खात्याक 31 लाखांचे लुकसाण, लोकांचे मात हाल। वीज खात्याच्या कारभाराचेर लोक बेजार। म्हादईवेलो कळसाचो कालवो कॉन्क्रीटान आडावपाचे काम पुराय, मात देवळाक अजुनूय धोको। गोंय कर्नाटक महाराष्ट्राच्या टीमीन केले इन्स्पेक्शन। 6 जुनाक ट्रिब्युनला मुखार रिपोर्ट। आणि नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू। नवे युनिफॉर्म, नवे दप्तर, नवे वर्ग, नवे विषय, नवी पुस्तकां। पहिले दिसा पावसाचो आसर। अनुसान स्कुलांमधली सुटी सोडून 5:30 वरां। खबरो विस्तारान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आणि महाराष्ट्राचो बीजेपी फुडारी गोपीनाथ मुंडेचेर लातूराक परळी ताच्या मूळ गांवांत निमणे संस्कार जाले। ताची धूव पंकजान कुडीक अग्नी दिलो। ताची कूड सकाळी मुंबयसावन लातूर विमानतळार हाडली। थंयसावन बीड मतदारसंघातल्या परळी ताच्या मूळ गांवांत व्हेली। बीजेपी आणि बाकीच्या पक्षांचे महाराष्ट्र, गोयचे तशेंच राष्ट्रीय फुडारी आणि लाखांनी लोकांनी निमण्या संस्काराक गर्दी केली। नव्या सरकाराच्या पयल्या संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा सभाघरांत मुंडेक आर्गां ओपली। मुंडेची कूड दिल्ली सावन मंगळारा सांजे मुंबय हाडिल्ली। भारतीय हवाई दळाच्या विमानान बुधवारा सकाळी राष्ट्रध्वजांत गुठलायिल्ली मुंडेची कूड राष्ट्रीय सन्मानान मुंबय सावन लातूर हाडली। थंय सावन हेलिकॉप्टरान परती मुंडेची कूड मूळ गांवांत हाडली। थंय दनपारा मेरेन ती निमणे दर्शनाक दवरिल्ली। बीजेपी तशेंच हेर कितल्याशाच पक्षांचे महाराष्ट्रांतले आनी राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी मुंडेचे निमणे दर्शन घेतले। राष्ट्रीय सन्मानान तांचे निमणे संस्कार चल्ल्यात। मुंडेची धूव पंकजान कुडीक अग्नी दिलो। गोयच्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर धरून बाकीचे मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक तशेंच हेर आमदार आनी पक्षाचे फुडारी गोयच्यान खासा विमानान बुधवारा सकाळी मुंडेच्या निमणे दर्शनाक लातूर पावले। बड़ा नुकसान गोवा को भी हुआ है। मुंडे जी गोवा हमारे टीम के साथ काफ़ी बरस गाइड करते रहे और अभी हाल में अहमदाबाद सरिंगन को गए थे। उस समय उनके साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत भी हुई थी, मैं साथ में था। तो एक नुकसान जो भर नहीं सकता ऐसा नुकसान हुआ है। गोवा में भी उसका शौक है जितना महाराष्ट्र में। हंगामी सभापती कमल नाथाच्या अध्यक्षतेखाला 16व्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशनाचे पहिले दिसा सभाघरांत मुंडेक आर्गां ओपली। We deeply mourn the loss of Sri Munde, a man of the masses, and I'm sure the House would join me in conveying our heartfelt condolences to the bereaved family. The House may now stand in silence for 2 minutes as a mark of respect to the memory of the departed. ते पयली मोदी मीडिया कडेन उलयलो। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुंडेचे गोवा बीजेपी कडेन बऱ्यापैकी संबंध आशिल्ले। प्रमोद महाजना उपरांत ताचेर कितलोसोच तेंप बीजेपीचो गोंयचो प्रभारी म्हूण जबाबदारी आशिल्ली। महाराष्ट्र आनी राष्ट्रीय पांवड्यारूय बीजेपीक हो मोठो धक्को। पयलीं प्रमोद महाजन, उपरांत विलासराव देशमुख आनी आतां गोपीनाथ मुंडे। मराठवाड्याचे 3 मोठे राष्ट्रीय फुडारी कांय वर्सां भितर अकस्मात गेल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सोमारा राती आयिल्ल्या वादळी वाऱ्यान लायटीच्या खांब्याचेर झाडां पडिल्ल्यान उत्तर गोंयांत कांय जाग्यांचेर 8 ते 20 तास लायट गायब जाली। दिवचल आनी बार्देसांतल्या कांय वाठारांनी सुमार 20 वरां लायट नासली। लायटीचें सामान जळिल्ल्यान एकाच राती 30 लाखांचें लुकसाण जालां। पावसा पयलीं लायट बंद दवरून कामां करूनय हीच परिस्थिती कशी येता असो सगळ्यांक प्रस्न पडला। वीज खात्याच्या कारभाराचेर गोंयभरचे लोक बेजार आसात।
सोमारा राती आयिल्ल्या वादळी वाऱ्यान चडशा उत्तर गोंयाक काळखान उडयले. सगळी लायट जाग्यार घालपाक मंगळार राती मेरेन काम चालू असलें. झाडां पडून गेल्ली लायट येवपाक 8 ते 20 वरां लागली. एकाच राती वीज खात्याक 30 लाखांचे लुकसाण जालें. बार्देशांत 60 ते 70% वाठारांचेर परिणाम जालो. रिंग फिडरा वरवीं चडशा वाठारांनी विजेची पुरवण केली. मात लो व्होल्टेज लायट आसली. कांय वाठारांनी 18 वरां खातीर लायट नासली. सुमार 8 लाखांचे लुकसाण जालां. पेडणेंतल्या 30% वाठारांचेर परिणाम जाला. रिंग फिडरा वरवीं कांय वाठारांक विजेची पुरवण केली. कांय वाठारांनी 19 वरां खातीर लायट नासली. 7.7 लाखांचे लुकसाण जालां. दिवचल आनी सत्तरी वाठारांतल्या लाडफे कुडचिऱ्या वाठारांचेर परिणाम जालो. लाडफ्या 20 वरां खातीर लायट नासली. कुडचिऱ्या 12 वरां खातीर लायट नासली. 10 लाखांचे लुकसाण जालां. तिसवाडींतल्या रायबंद्रा फिडराचो प्रस्न आसलो. 8 वरां खातीर लायट नासली. सुमार 4 लाखांचे लुकसाण जालां. मे म्हयन्यांत लायट बंद दवरून पावसा पयलींची दुरुस्तीची कामां लागसरची झाडां मारूं नये अशें कित्याक घडटा अशें EETA वर्गीसाक विचारलें. तो म्हणटा पावसा पयलींची कामां केल्ली म्हूण इतलें, नाजाल्यार कितलेशेच दीस लायट नासपाची. Monsoon work, that is regular maintenance what we are doing. If that monsoon work is not done, then there won't be continuously supply for days together. Even we can say weeks together there may not be supply. Interruption period will prolong. Damages what is occurring will be more than. No, whatever material we are using, it is of as per specification. Highest standard materials we are using. Material quality material we are using. लोकांनी चड म्हायती मेळोवपाक कितेंय कंप्लेंट आसल्यार लायट खात्याची कॉल सर्व्हिस 135 नंबराचेर फोन करपाची विनवणी वर्गीसान केल्या. फुडाराक तो 135 नंबर बदलून 1912 जातलो. देशभर 1912 नंबरूच वापरतात. Call center is there, 135, anybody can contact any time. That number also we are going to change now. Internationally, all over India, that 1912 number is there. Very shortly, we will shift to that number. As and when any breakdown takes place, approximate resumption time, we will assess from the field engineers and we will inform through 135. मात वीज खात्याची कामगिरी बरी ना अशें सगळेच उलोवपाक लागल्यात. दिसा 10 फावटी लायट वता आनी एक फावट गेल्यार परत येवपाक वरां काडटात म्हूण लोक तिडकल्यात. गिमाच्या दिसांनी अशें जाता तेन्ना तर लोकांचे हाल जातात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. म्हादयचेर बांदिल्ल्या कळसा कालव्याचेर कॉन्क्रिटाचें आडवण घालपाचें काम कर्नाटकान तडीक लायलां. बुधवाराक गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या टिमीन इन्स्पेक्शन केलें. कामाचो रिपोर्ट शुक्रार 6 जून मेरेन ट्रिब्युनलाक वतलो. गोंयान प्रकरण लावन धरिल्ल्यान कर्नाटकान 10 दिसां भितर काम तडीक लायलें. मात पावसा पयलीं कणकुंबीच्या माऊलीच्या देवळाकडचें काम जाग्यार घालें ना जाल्यार देवळाक धोको आसा. कर्नाटकान केल्ल्या कामाचो दर्जो कितें तो पावसान कळटलो. म्हादयचें उदक वळोवंक बांदिल्ल्या कळसा कालव्याचें उदक कॉन्क्रिटाचो बांद घालून आडोवचें म्हूण लवादान कर्नाटकाक आदेश दिल्लो. 31 मे मेरेन हें काम पुराय करपाचो प्राझ आसलो. हें काम पुराय जाला काय ना तें पळोवपाक लवादाच्या देखरेख समितीन बुधवाराक कणकुंबी वाठाराची पळोवणी केली. ह्या कामाचेर समिती सातिस्वेत आसात. समिती 6 जून मेरेन ट्रिब्युनलाक अहवाल दितली. Order dated 17th April 2014, we have inspected and we have found that work is as per the order. All things are completed and we are submitting the report to the tribunal, the registrar of the tribunal in the first week of June, and mostly on 6th of June 2014. कणकुंबीच्या माऊली देवळा लागसार खणला तो वाठार तसोच आसा. पावसाच्या दिसांनी ताका लागून देवळाक धोको आसा. हो वाठार बेगीन पुरोवचो अशें पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान मागला. कणकुंबी गांवांत ज्यो समस्या सामोरे वचपाच्यो आसा त्या समस्यांक मात्र कमी करपा खातीर कर्नाटकान कांयच लेगीत पावलां उचलूंक ना. ना म्हळ्यार म्हादय म्हणजे माऊलीचें जें देवूळ आसा त्या माऊलीच्या देवळाचे थोडेशे दुरुस्तीचे कामकाज जे आसा ते कर्नाटकान पुराय केल्लें आसा आनी बाकीचो जो परिसर आसा ह्या बाकीच्या परिसराक ह्या पावसान व्हडली संकश्टां निर्माण जावंक शकता. तर त्याच नदरेंतल्यान कर्नाटक निरावरी निगमान लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा. प्रुडंटा खातीर उदय परब. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.